कुटुंबाची कुर्सावाट. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. पापिया निर्भाग्या पापुना सांसी सासनाच्या सासना papia impernant vesi sasna cha sasana papia impernant vesi. सुरविल्लें प्रार्थन. सर्गींच्या बापा, तुवें रचल्या मनशान पातकन तुजे तावन पयस केल्ल्या वेळार तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारी धाडलोय. तो आमचे बरीच मनीस जावन सुमार 30 वर्सां कुटुंबांचीनी जिवन कुटुंबा जिवीत व्हड मोट्टाक वन पायलें. तोच क्रिस्त आमचे कुटुंबा भाग्यवंत आनी कथावीन करूं म्हूण हे कुर्सावाटे वेळार मागया. मोगाळा जेजू, ही कुर्सावाट चलतना तुजे संगी आमचे सगळे कुटुंब आमी घेवन येता. कुटुंबा जिविताच्या राटावळींनी आसतना, जिवितांत धैर्य सांडिनासतना, कुर्सावाटेचें स्थान नियाळतना आमचे कुटुंबाचे कश्ट आनी नश्ट नियाळूंक आनी आमचे कश्ट तुज्या कश्टा वरवीं हाळू कर. आमकां नवो बरवसो दिवन मुखार व्हर. पवित्र आत्म्या आमच्या कुटुंबाच्या सर सांद्यांक ज्ञान, जणवाय आनी धैर्य दिवन तुजे जतनेकाल मुखार व्हर. पयलेच तेसांव. जेजूक मरणाचें फर्माण दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलोय तुवें सगळो संवसार. जेजूक मरणाचें फर्माण दितात. ह्या फर्माणाक बलिश्ट आरोप ना जाल्यारय कारणां आसलीं. तांकां तांचीच कारणां आसलीं. तांकां ताणें समाजाच्या बरेपणा खातीर मरूंक जाय आसलें. ताच्या प्रकार लोकांचे चडवणे पासून ताणें आपणाकच समर्पूंक जाय आसलें. कारण कितें जावं दी, ताचें मरण असमान्य जावन आसलें. आरोप ताच्या विरोध जायती आसले. लोकांक तांची कारणां आसले वरवीं कसलोच आदार जावंक जाय म्हूण भोगूंक ना. तांचो आरोप ताचें तीर्प जावंक पावलें. तो बळवंत जावन न्यायस्थानाक येवंक ना, बगर आपणाक समर्पूंक आयलो. हांगा मोगा खातीर त्याग करचें गरजेचें आसलें. चिंतप. आमच्या कुटुंबांनी सबार मोर्च्या विशयान चिंतात. मोगान न्हय, मारतीर जावंक न्हय, खुशे मनान न्हय, बगर जिवीत कित्याक जिवचें म्हणल्याक एकसुरपण, कामना, तिरस्कार हे सगळें जिवीत नाका म्हूण बगता. असल्यांक गरज मरण न्हय, बगर कुटुंबांतावन मोग आनी काकुळत. मागणें. मोगाळा जेजू, मोगा खातीर तूं कुर्सार मेलोय.
पूण मोग नेणां असली तुका मोरणा शिक्षा दितात. आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांची अलक्षा करिनासतना रावूंक आनी तांकां मोगान पळोवंक आमकां कृपा दी. आमचो मोग चलवतना तुज्या मोगान आमकां आराम धर. सोमया काकूळट आमची कर, सोमया काकूळट आमची कर. दुसरें स्तेसांव, जेजू खुरीस घेवन चलता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोमया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या बागेवंत कुर्सा वरवीं सोडयलोय तुवें सगळो संवसार. बारादीक खुरीस जेजू वावयता. खुरीस बारादीक जावंक ना, तो दिल्ल्या लोकांचें काळीज बारादीक जावन आसलें. तांची काळजां वावयल्लें ताचें काळीज बारादीक जाल्लें. ताच्या आवयच्या काळजाचे भार ताका जाता. रस्त्या बिदीन वेतना थंय असल्या लोकांची दुबळीकाय निर्गतीक शोशीत जाल्ली भार जाता. लोकांचें दूख दोळे पुसून घेवचें ताका दिसता. तुमचे कस्तूक अखेर जावं. तुमचें बारादेक कुरीस हांवें वावयल्यात. सुखान रावात म्हणून कुरीस घेवन मुखार सरता. चिंतप, आमच्या कुटुंबांनी सबार कुरीस घेवन चलतात. घोवाक बायल आनी बायलेक घोव कुरीस, आवय बापायक भुरगीं कुरीस. हो कुरीस घेवन मुखार वचूंक आसा. पैपोटी स्पर्धे इत्यादी राजकन आसा. मोग करचें आज कुरीस जाल्यात. जेजूच्या कुर्साक पळयतना आमचे कुरीस बारादीक म्हूण आमकां भोगना. मागणी. स्पर्ध्यानय पेल्या विशांत खीळ चिंतप, बगर मोग श्रेश्ठ म्हळें समजून आमचे कुरीस सांगाता वावयल्यार तांतू भार उणें जाता म्हणलें आमकां शिकय. सोमया काकूळट आमची कर, सोमया काकूळट आमची कर. तिसरें स्तेसांव, जेजू पयले पोटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोमया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या बागेवंत कुर्सा वरवीं सोडयलोय सगळो संवसार. पातकांचें वजें सगल्यांक सकला घालता. हें सगल्यांचें पातकां वजें, देवतावन पयस गेल्लें पातकां वजें. ह्या भारान जिवाक पुरासण जाल्यारय जेजू खुरीस मात्र सोडना. कुर्साक वेंगमान जमनीर पडटा. हो कुरीस ताका जाय आसलो. हें देवाचें येवजण म्हूण चिंतून तो घेवन चल्लो. आत्म बलिश्ट आसलो पूण कुडीक बळ नातलें. अके पर्यंत आसतलो म्हूण सांगून कुरीस घेवन वेता. आपलो संदेश कोण मुखार व्हरतलो म्हळें चिंतून तो उठलो. पातकाच्या वजा प्रास आत्मो दृढ जावन आसलो. चिंतप, कुटुंबांत आपल्या भुरग्यांच्या पातकां वरवीं आवय बापूय कश्टतात. अवमानान तकली सकयल घालून चलतात. आर्थीक अडचण दुबळीकाय तांकां सकला घालता. भुरग्यांच्यो गरजो सुदारसूंक जायनासता कंगाल जातात. दादल्यांची वेसनां सबार स्त्रियांक तकली उबान चलनाशें केलां. थोड्या कुटुंबांत आवय बापूय दुखाक कारण जातात. कितली जोडल्यारय पावना. असल्या संगते वरवीं सकला पडटना आमी उठूंक आमकां बरें मोन आसची गरज. मागणी. मोगळो जेजू, मनशान दिवची इजा आमकां कुर्सा पोंदा घालना जावं दी. आमी कुर्सा पोंदा पडल्यारय आमकां उठची सकत दी. सोमया काकूळट आमची कर, सोमया काकूळट आमची कर. चवथें स्तेसांव, जेजू आपले आवयक भेटता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोमया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या बागेवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय तुवें सगळो संवसार. आपल्या उस्क्यार आसलो भुरगो तिच्या हाती वाडलो पूत. संवसाराक उजवाड जावचो आतां खुरीस कांदार घेवन येतना ते आवय कितें भोगना जायत.
तांची नदर एकामेकाचेर पडतना कसली भोगणां तांकां उपजनाका. हांव कुरीस वावयतां लोकां खातीर, ताचें मोन सांगूंक फुरो. वा पुता, ह्याच उद्देशाक हांवें तुका गर्भांत वावयल्लें. तुज्या खातीर तुज्या सांगाता येता म्हूण तेचें मोन सांगूंक फुरो. तांच्या मनाक घाई जाल्यारय तांचे दिश्ट कुर्सातावन पयस वचना. खुरीस वावयल्या आपल्या पुता बराबर मेटां घालून ताच्या सांगाता कुर्सा वाट चलता. चिंतप. एका कुटुंबांत आवय, प्रमुख शिक्षकी, सेवक, भुरग्यांक प्रेरण तीस, बुजावण आनी तिदवण दिवची तीस. भुरग्यांचें तिनेस, बोगसूंचें तिनेस. पूण कितलीं जाणां सदां आपल्या आवय बापायक दुखयनात. तांचे पाड चालीन तांकां दुखयनात. आपल्या भुरग्यांची वायट सल पळयोवन आवय बापूय रडनात. सगल्यांक ती बुजावण सांगतात जाल्यारय तिका बुजावण सांगतलो कोणूच आसना. सगल्यांच्या कश्टांत ती आदार जाल्यार तिच्या कश्टांत कोणूच आदार जायना. मागणी. मोगळा जेजू, तुज्या आवय बरी हेरांच्या कश्टांत बुजवण दिशें कर. जिवितांत कठीण कश्ट आयल्यारय देवाच्या कुशेक खाल जाल्ले मनशां आमी जावंक आमकां आदार दी. सोमया काकूळट आमची कर, सोमया काकूळट आमची कर. 5वें स्तेसांव. सिरेनाचो सिमांव जेजूक कुरीस वावोवंक कुमक करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सोमया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलोय तुवें सगलो संवसार. देवा कुशेक खाल जावन चलच्यांक देव केन्नाच सोडून घालिना. मनीस पयस वेतना देव खंडीत ताका साल्वार करूंक आनेकल्याक दान दिता. जेजूचे सीस ताचो कुरीस वावोवंक मुखार येवंक नात, पूण ताचो संदेश आयकल्ले ताचे तावन बरेपण मेळ्ळें ताचो कुरीस वावूंक मुखार सरले. आमचें वजें वावयल्लें पळयल्लो सिरेनाचो शिमाव आपूण थोडे वावयता म्हूण चिंतून फुडें सरता. चिंतप. आमच्या कुटुंबांनी सबारांची काळजां जडायेन भरल्यात. सबारांची बुजां भार वावून सलवल्यांत. तांचें वजें हाळू करूंक कोणेपुणी मुखार सरूंक जाय. सबारांचें वजें एकल्यानच वावयल्यार ते कश्ट जातात. एकल्याचें भार सबारांनी वांटून घेतल्यार ते हाळू जाता. आपणाक जल्म दिल्ल्या आपल्या आवय बापायचे कश्ट भुरग्यांनी वावूंक आसा. दुसऱ्यांक सहाय करूंक अवकाश मेळ्ळ्यार तो एकच अवकाश म्हूण चिंतून फुडें सरूंक आसा. आमी हेरांचें वजें हाळू केल्यार हेर आमचें भार हाळू करतात. मागणी. मोगळा जेजू, दुसऱ्यांचे कश्ट पळयोवन पयस वेचे आमचे गूण आदार दिवंक आमकां मोन आसल्यारय ताका आमी काम दिना. जिवनभर आमच्या सांगाता जेवणच्यांचो खोरीस वावूंक आमकां आदार दी. सोमया काकूळट आमची कर, सोमया काकूळट आमची कर. 6वें स्तेसांव. वेरेनुका जेजूचे मुखामळ पुसता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोमया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं तुवें सोडयलोय सगलो संवसार. जेजूचो संदेश पयले आयकल्ल्यो स्त्रियो आसूंक फुरो. त्या पासून जेजूचो पाटलाव करूंक तांकां 7 दीस जाले. जिविता जरी विशांत आयकल्ली सामारियाची स्त्री, ताचें देवसम जाणा जाल्ली स्त्री ताचे पांय धुता. देवाच्या बोगसाण्याक साक्षी जाल्ल्यो स्त्रियो, पुनर्जिवनपणाक पयली साक्षी मागदलेनाची मरी, सगळ्या स्त्रियांच्या पंगडांत वेरोनिका एक जाता. खुर्सामळी ताच्या कश्टांत समाधान सांगतात. ताचे मुखामळ पुसल्या तिका प्रतिफळ जावन तिच्या तुवाल्यार ताचें मुखामळ खंचयता. चिंतप. ह्या जिवितांत खंयच्याय एका वेळा खंयचोय एक मनीस आमकां समाधान सांगता. आमी हात विस्तारून बसतना तांचे हात विस्तारून येतात. पूण आमी कितल्या जाणांचे कश्ट देखल्यारी वगोस रावता.
आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांचे कश्ट हळू करूंक मुखार सरना. आमच्या स्वार्थांत आमच्याच कश्टांत बुडल्या, आमच्या चिंतनांनी बुडल्या. पूण जेजून म्हणला, हांव आयलां सेवा दिवंक न्हय सेवा घेवंक. कितलीं हीं उतरां हांव जियेलां. मागणें. मोगाळ जेजू, आमकां आदार दिल्ल्या आमच्या आवय बापायक, भाव भयणीक उपकारी मोन दाखयशें कर. मोगाचो स्पर्श आशेवच्यांक आमी मोग दिशें कर. मोग सगळें बरें करूंक शकता म्हणलें आमी समजशें कर. सोमया काकूळट आमची कर, सोमया काकूळट आमची कर. 7वें स्तेसांव जेजू दुसरे पावटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोमया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या बागेंत कुर्सा वरवीं सोडिलाय सगळो संवसार. जेजून कितल्या जाणांक जिवीत दिवंक ना. पेल्याक आदार दिवचो मनशा धर्म म्हूण ताणें शिकयलें. चोरांच्या हातांत सांपडल्या मनशाक सामार्यागारान जतन घेतलें निदर्शन दिवन पेल्या मोग शिकयलो. वेचीक पुताचे वापार सांगून देवाच्या बोगसाण्या विशयान शिकयलें आनी प्रदुवारान सांपडलेले स्त्रियेक उठोवन बोगसून घरा वचूंक सांगलें. मरण पावल्या लाजराक जिवंत केलें. जुदेवांचे संप्रदाय मोडन आर मारल्याक सबाता दिसा बरें केलें. ह्या लोकां खातीर भाराचो कोरीस व्हांवून कुर्सा पोंदा पडटना ताका आदार दिवंक कोणूच ना जालो. कुडीचे दुखी प्रास ताच्या मनाची दूख चड जाली. चिंतप. आमच्या दोळ्या मुखार आसरो नासतना, खाण नासतना, काम नासतना जायते जाण आसात. पिकयल्लें बेळें हाती येनासतना रीण करून जायते रैत जीवघात करून घेतात. दुसऱ्यांचे पोसवणेक वळख जावन आपले पयशे होगडायले आनी परतून जिवितांत वयर येवंक जायनासले कितले जण आमचे मदीं आसात. सकला पडले वयर येनासतना तशेंच आसात. असल्या मनशांक जेजूचें प्रेरण जाय. सांगाताच आमचोय सहाय गरजेचो. मागणी. मोगाळ जेजू, आमच्या जिणेच्या कश्टां वेळार तूंच आमकां प्रेरण जा. आमी आमच्या कुटुंबादारांची मनां दुखयल्यांत. आमी एकामेकाक आदार दिवन परतून उठून चलाशें कर. सोमया काकूळट आमची कर, सोमया काकूळट आमची कर. 8वें स्तेसांव जेजू जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक बुजयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोमया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या बागेंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय तुवें सगळो संवसार. मरण पावल्या लाजराच्या भयणांनी रडतना तांचे सांगाता जेजू रडलो. गवळीनांतल्या बोकऱ्या बरी आसल्या लोकांक पळयतना जेजू बेजार पावलो. दोंगरार हजारांनी लोक शिकोण आयकूंक आयिल्ल्या तांची भूक पळोवन तो कळवळ्ळो. जेरुसलेमाची देसवाट पळोवन दुखीत जालो. पूण आतां ह्याच मनशा खातीर जेरुसलेमाच्यो स्त्रियो दुखां कळयतात. एकसूरपणांत रडचें एक मात्र वाट जावन आसा. दैहीक कश्ट सोसूंक जायना जाल्यारय मानसीक कश्ट सोसूंक जाता म्हूण तांणी व्यक्त केलें. पूण तुमची सुस्कारणी म्हाका न्हय, बगर कोणा खातीर हांव खुरीस वावयतां तांचे खातीर म्हळें. देखून तुमी रडा तुमचे खातीर आनी तुमच्या भुरग्यां खातीर म्हूण ताणें सांगलें. चिंतप. दुसऱ्यांच्या घरा काम करून आपल्या भुरग्यांक शिकयल्ल्या भुरग्यांनी फेल जातना रडचें सोडल्यार आनी कितें करूंक तांच्यान जाता. आपले भुरगीं आपल्या दोळ्या मुखार वायट चालींक वळख जातना तांकां तितवूंक जायना म्हणटना रडच्या बदलाक आवय बापायन कितें करूंक साध्य. आपल्या भुरग्यांक अवचीत कस दोसतना ती रडतात. असले कस सांबाळूंक जायनासतना आपुणूच जीव काडून घेवचें आमचे मदें नात. असल्या संदर्भार जेजू एकलोच आमकां बुजावण दिवंक साध्य. मागणें. मोगाळ जेजू, काजारी जोड्यांनी तांच्या लग्ना जिविताच्या सुरवेर दिवची भास. भुरग्यांक जल्म हाडची जबाबदारी सदांच तांच्या उगडासाक आसाशें कर. हे जबाबदारेन चलवतना तक्षणच तांणी उठाशें कर. सोमया काकूळट आमची कर, सोमया काकूळट आमची कर.
9 तेसां जेजू तिसरे पावटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं तुवें सोडयलोय सगलो संवसार. जेजू आपल्या परगट मिसां वेळार तो शिकोवण दिवन आसतना आकुडलेल्या हाताच्या मनशाक आपुडन ताका बरो करता. पडलेल्यान उठून चलूंकच आसा. दुसरो आमकां उठयना जाल्यारय आमचो शेवट जाणा जावन आमी चलूंक आसा. जेजू तिसरे पावटी कुर्सा पोंदा पडलेल्या वेळार ताणें चिंतलें, कुर्सा पोंदा न्हय, बगर कालवार पर्वत. सगळीं पातकां धुंवचो पर्वत तो. खुरड्यांक दोळे, बंदींत असल्यांक सुटका, सगळी मिलाग्र घडूंक जाय आसली कालवार पर्वतार. हो शेवट पुर्ती करूंक जेजू कालवार पर्वत चडटा. ह्या पासून ताका कुडीची पुरासण आसल्यारी ताचो आत्मो बली जावन आसलो. चिंतप, आमचें जिवीत एक ल्हान वाट न्हय, बगर सबार मैलां असलें पैन जावन आसा. ह्या पैना वेळार आमी सबार पावटी पडटा. मुखार चलतलो म्हणली आशा आसल्यार कितले पावटी पडल्यारय उठून वचूंक साध्य आसा. जिवितांत पडचें आनी उठचें स्वाभावीक. देवाचो पूत सर सत्यवन 3 पावटी पडटा. आमी सबार पावटी पडूंक पुरो. जिवितांत अस्कत जावंक पुरो, सलवणी मेळूंक पुरो, पूण आमकां देवाचो खरो भावार्थ आसल्यार आमी उठूंक साध्य आसा. कुटुंबांत एकामेका पडतना आमी उठोवंक आसा आनी हांव तुज्या सांगात आसा म्हूण सांगूंक आसा. मागणें. मोगाळ जेजू, आमच्या अस्कतकाये वरवीं आमी पडल्यार उठूंक जाता, पूण देवाचेर विस्वास हाडून पडनाचें आमकां राख. पवित्र आत्म्या, दैवीक सकत आमकां दिवन सदां वाटवन वच. सोमया काकुळदामची कर, सोमया काकुळदामची कर. 10 तेसां जेजूचें आंग वस्तूर काडन ताका विणगो करतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडिलाय सगलो संवसार. फारिसेव आनी शास्त्री सगळे मनशा जिवाचें मोल नेणा जावन वायट रितीन चलतात. एकलो अपराधी जाल्यार ताका शिक्षा दिवेत, पूण ती शिक्षा गौरवाची जावन आसूंक जाय. वैयक्तीक रितीन ताच्या मानाक कळंक हाडची तसली जावंक नजो. पूण जेजूचे कुडीक ताणें दंडवण दिली, जेरबंदांनी मारले, कांट्याचो मुकूट सांडसिलो. इतलें केल्यारय तांकां तृप्ती जावंक ना. विविध रितींनी कस दिवन ताचो मान काडतात. जेजू तसल्या फुडाऱ्याची गत अशी जाल्यार सामान्य लोकांची गत कितें? चिंतप, असली अमानवीय कृत्य सदां आमी पळयता. मरण पावल्या कुडी वयर सयत मनशांनी हल्ले करचे आमी पळयता. हे सगळें सदांचें जालां. वस्तुराच्या दुकानांनी, सार्वजनीक जाग्यांनी, आमच्याच घरांनी स्त्रियांक आनी चेडू भुरग्यांक मान दिनासतना रावचें आमी सदां पळयता. थोडे पावटी आमचे चुकीन आनी थोडे पावटी वैयक्तीक कारणाक लागून असल्यो संगती घडटात. आमचो आत्मविश्वास मजबूत आसल्यार आनी नैतीक मौल्यांत सम आसल्यार कोणायकी भिवची गरज ना. मागणें. मोगाळ जेजू, दैहिक दूख गूण जाल्यारय मानसीक दूख आसता. असलें दूख सोसूंक दृढ मौन आमकां दी. आमी केन्नाय हेरांक अवमान खरी नासता, दुखय नासता जेशें कर. सोमया काकुळदामची कर, सोमया काकुळदामची कर. 11 तेसां जेजू कुर्सार खेळयतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडिलाय सगलो संवसार. इस्रायल परजा देवातान विंचून काडलेली म्हणल्या भावनांत आसली, पूण हें चिंतप तांकां हंकाराक व्हरून पायता. परिणाम तांकां धर्म एक आचरण आडंबर मात्र जालो. ह्या संप्रदायाक जेजू ताची तकली बागयना. ह्या कारणाक लोकां मुखार बागनांतल्याक कुर्सार ताची तकली बागयशी करतात. ताच्या कुर्सा पंदा असल्या लोकांक पळयोवन तांचे खातीर प्रार्थना करता. बापा तांकां बोगशी, बाब बोगसूंक पुरो,
पूण तांणी तांची काळजां दयाळ करची गरज. चिंतप. कुटुंबांत दैहीक हिंसा उणें आसूंक पुरो, पूण उतरान मौनपणान सबारांक आमी कुर्सार चडयता. आमी करचें पातक म्हूण बोगल्यारी केल्ले चुकीक बोगसणें मागूंक जाय म्हणलें भोगना. बोगसणें केवळ मागूंक आयिल्ल्यांक दिवचें न्हय, बगर आमच्या कुटुंबांनी घोवा बायले मदें दुबाव, भुरग्या आवय बापाय मदें मनस्ताप वाडून येवन कुटुंबां नासती आसत. आमची कुटुंबांत फूट पडनाशें आमी एकामेकाक बोगसूंची गरज. मागणें. मोगळा जेजू, तूं निरापराधी जाल्यारय कुर्सार तुका चडयलो. सबार फावटी आमच्या कुटुंबदारांनी आनी सयऱ्यांनी आमकां निरापराधी जावन लेखला, पूण आमी निरापराधींक अपराधी करिनाशें आमकां तुज्या कुरपेन भर. सोमया काकूळट आमची कर, सोमया काकूळट आमची कर. 12वें स्तेसांव. जेजू कुर्सार प्राण सोडता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता वे सोमया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या बागेंत कुर्सार वय सोडयलाय सगलो संवसार. देवदूतान मरयेक तूं एका पुताक प्रसूत जातलें म्हणल्या वेळार सुरवेर मरेन दुबाव उसारल्यारी उपरांत ती देवाचे कुशेक खालतीमान घालता. म्हणून हांव सोमयाची चरणदासी आनी तुज्या शब्दा प्रमाणें मुजें साव. बाळक जेजूक देवळांत समर्पण करतना सिमियोन सांगलें, हो बाळ इस्रायलांत सबारांक पडूंक आनी उठूंक कारण जातलो, आनी तलवार तुजें काळीज फापशितलें. म्हळी उतरां ती स्विकार करता. आपले परगडजिणे वेळार जेजून आपल्या सिसांक सांगलें, मनशा पुताक धन कुर्सार मारूंक दितले. तें देवाचें येवजन जावन आसलें. देवाचे कुशेक खालतीमान घाल जेजू आपलो आत्मो देवाक ओपसून दिता. चिंतप. आमकां ल्हान व्हड केल्ल्या आवय बापायक मान आनी गौरव दिवचें आमचें कर्तव्य. भुरगीं व्हड जातना चिंतनांत आनी हेर संगतींनी बदलावण येवंक पुरो, पूण उपकारी मोन विधेयपणांत बदलावण जावंक साध्य ना. आमच्या संवसारांत कितले व्हड मिलाग्र जाल्यार ते आवय बापाय वर्तें न्हय. आवय बापायक मान दिता तो भागी. मागणें. मोगळा जेजू, तूं तुज्या आवय बापायक विधेय जावन अखेर पर्यंत जेलोय, तशें आमी करूंक आमकां आदार दी. सोमया काकूळट आमची कर, सोमया काकूळट आमची कर. 13वें स्तेसांव. जेजूची निर्जीव कूड कुर्सातावन सकला देंवयतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोमया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या बागेंत कुर्सार वी सोडयलाय सगलो संवसार. द्रड मौन आसलो व्यक्ती सुलभ जावन सलवणेक वळख जायना. स्वस्थ उद्देश आसलो, नैतीक मौल्यां मजबूत आसलो, सामान्य जावन जीवघाताक वळख जायना. पूण सोमी मेला वा ना म्हूण पळोवंक सैनीक एकलो भालें घेवन ताचें कडवळ उक्तें करता. कडवळांतावन वावलें रगता तेंबे भायर पडटात. रगत मनशाचें पातक धुवंक व्हांवल्यार उदक सासणीक जिविता जर जावन व्हांवलां. मनशाच्या बरेपणा खातीर निमाणो स्वास सोडता. जिवंत आसतना ताची सेवा करूंक सकनातले ताचे निर्जीव कुडीक नेकेपूंक फुडें सरतात. ल्हान आसतना उस्क्यार खेळच्या बाळाचे निर्जीव कूड ती आवय आपल्या उस्क्यार दवरता. चिंतप. मरण म्हळ्यार मनशा जल्मा तितलें सत, पूण ह्या मरणाक भियेतले सबार जण. आमच्या कुटुंबांत आसले आमचे आवय बापूय प्रायेस मरणाक जायते भियेतात. पिडेस जाल्यार मरण खचीत म्हणलें चिंतून कंगाल जातात. असल्यांक आमचो सांगात जाय. मरणा प्रास मनशापण म्हत्वाची जावन आसा. आमच्या कुटुंबांनी ल्हान व्हड पिडा आयिल्ल्यांक आमी धैर्यान भरूंक आसा. तांचे सांगाता बसून उलोवन देव तांकां केन्ना सोड घालिना म्हूण सांगूंक आसा. तांकां आमचे सांगाता बसून मागूंक आसा. मागणें. मोगळा जेजू, तुवें वारयल्ल्या रगतान आमचें पातक धुवन काडलां. पातकांतावन पयस रावंक तूंच आमची सासणीक जिवितां जर जा. तुजेर आमचो विस्वास आमकां सदां धैर्य जावं दी. सोमया काकूळट आमची कर, सोमया काकूळट आमची कर. 14वें स्तेसांव. जेजूची कूड निकेपितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोमया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या बागेंत कुर्सार वी सोडयलोय सगलो संवसार. घायान भरली ताची कूड आतां निर्जीव जाल्या.
निर्जीवकूड आतां कुर्सा वयल्यान सकला देंवयतात, पूण ताचो जीव आनी स्वास कुर्सार रावलो म्हणलें लोकांक कळ्ळें ना. तो मेला म्हणटना सगल्यांचो बरवसो बिगडलो. सीस सगळे निरासपणान आपल्या कामान पाटी परतले. 3 दीस सगळ्यांनी मौन आसलो. असले संदर्भ सबार फावटी ताच्या जिवितांत घडले. गालिलियांतावन जेरुसलेमाक वेतना असलो अंधकार ताच्या जिवितांत आसलो. असल्या बाळाक घेवन आवय बापूय इजिप्ताक वेतात. आतां ह्या काळोखान सगळे संपदले म्हूण सगळ्यांनी चिंतप. सगळ्यांच्या जिवितांत मौन आनी निरासपण येता. ही अंधकाराची वाट कितली पयस आसा म्हूण चिंतून सबार आतंक जातात. सगळें शुन्न म्हूण सबारांक भें दिसता. सगळे सांगाता आसल्यारी आपूण एकसुरो म्हूण भोगता. सगळीं आसल्यारी आपणाचो कोणूच ना म्हूण भोगूंक पुरो. असले चिंतना गडेचें म्हणलें विसरचें न्हय. अंधकारा उपरांत सूर्य उदेवचें खचीत. आतां उजवाड माया घासूंक पुरो, पूण वेळ येतना उजवाड फांकता. जेजू काळोखा उपरांत उजवाड फांकलो. आमकांय तशें घडतलें. मागणें. मोगळा जेजू, जिवीत आमचें सदां बरवशान भर. कोडो अनभोग, धांवडाय आनी नव्या बरवशान बंद आमचें जिवीत मुखार व्हर. सोमया काकूळट आमची कर, सोमया काकूळट आमची कर. अकरेची मागणी. मोगळा जेजू, तुज्या कुर्सा वाटेर आमी तुजो पाटलाव केला. तुजे कस कुर्सा जडाय ध्यान केला. आमची कुटुंबां असल्या कश्टांत चलतना आमकां सोंसणीकाय आनी आत्मविश्वास दी. मोग, बोगसणें, दया आमच्या कुटुंबांनी रास करूं. आमी एकामेकाक समाधान, सांगात आदार दिवन जिवंक आदार लाभय. आमी प्राचीत काळार करचें उपास, मागणें, दान धर्म आमकां समा वाटेर सलाशी करूं. जेजूची सहायक जावन आसची मरी माय आमच्या कुटुंबा सांगाता माग. तुजें कुटाम जिवीत आमच्या कुटुंबाक आदर जावं दी. आमकां तुजें मार्गदर्शन दी. पापसाहेबाच्या येद्या पासून आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडूं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमन मरे कृपान बलले सम तुजी सांगता श्रेम भितर सदैव आनी सदैव फॉड जग जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आमा उप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या, जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. तुजे लागीं धांवून येता सोदून तुजो आसरो. निराशी जावं सोना सोम्या ना कोण म्हाका दुसरो. नापासालो हांव दुस्मानाक आनी वळखीच्या पिराक. किरकोळ जालो सर्वय लोकांक ससे साद्यांक पर्याक. बापा तुज्या हाती म्हजो आत्मो